एक जो असा जे सुकूर पंचायतीचे ज्याचे गेल्या 5-7 महिन्याच्या पयलीं निलेश चारीचें जें घर पंचायतीन डॅमॉलिश केलें हाजी हिस्ट्री तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। आमी 3-4 वेळार गोवा कुटुंब संघर्ष समितीन हाचेर म्हापशात कॉन्फरन्स घेतल्या आनी डिटेल आमी तुमकां सांगला की निलेश चारीचेर सरकारान अन्याय कसो केला। आतां प्रश्न आसा की आतां लेटस्ट गोंय सरकार म्हजें घर योजने अंतर्गत एक स्कीम तांणी स्टार्ट केली आनी ती योजना तो आख्ख्या गोंयान लागू करता। आता प्रश्न कसो आसा पळयला 1972च्या पयलींची घरां आसा ती तो सगळी लिगल करता असं म्हणटा। गजल बरी आसा, नो प्रॉब्लम, लोकांक ताचो बरो बेनिफीट जातलो। पण टॅक्निकल जर पण पळयलो जाल्यार तुमी एक सादारणशें लक्षात घेयात। आता आमी विचार करया 1972 तूं घर ह्या टेबला इतलेंच पयलीं म्हजें आसलें, टेबल जें आसा पळय तितलेंच आसलें आनी म्हाका थोडीशी ह्या टेबलाच्या फुडें जागा आसली। आता ह्या टेबलाच्या इतलेंच 92 सर्वे म्हजें घर जालां, इतलेंच। आनी हें तेन्ना रेकॉर्ड जावना तुज्या घराचेर, कांय ना, फक्त म्हजें हें घर इतलेंच। ताच्या उपरांत कालांतरान 10 वर्सांनी आपूण मातसो फुडें जागा आसा ती जागा हांवें घेतली आनी एक 15 वर्सान हांवें आनी मातशी फुडली जागा आहा ती घेतली। अशी म्हणून टोटल जागा धरया 300 स्क्वेअर मिटर जागा हांवें कॅप्चर केली म्हज्या जागा सायडीची। आतां सरकार 92चे घर हे टेबलाचेच सर्वे दिता म्हाका काय ते फुडले आनी जे आसा पळय ते दिता, हो प्रश्न आसा। म्हणजे इतलेंच जर लिगल करता जाल्यार फुडले कोणाचें घर, फुडली प्रॉपर्टी कोणाची, फुडली जी सगळी प्रॉपर्टी हांवें 200-250 स्क्वेअर मिटर हांवें जी घेतला ती कोणाची, ती इलिगल। आनी हे टेबला इतकेच घर लिगल, हे सरकाराक फार ताजेर विचार करपाची गरज आसा। आनी म्हणून आपलो सावंतान काल 10 दिसाच्या पयलीं मये मतदारसंघात ह्या म्हजी घर योजनेच्या अंतर्गत ह्या फॉर्माचो शुभारंभ केलो, स्टार्ट केले। आनी तांणी कितें म्हळें, उलयता की सुकूर पंचायतीन जो कितें प्रॉब्लम जाला तो त्यांच्या शेजाऱ्याचो अंतर्गत वाद आसलो, तांचे प्रॉब्लम असले म्हणून थंय ते तांणी तांचो वाद जावन ते घर मोडलें। माननीय मुख्यमंत्री बाबा, तुजो स्टेटमेंट टोटल फॉल्स। तुवें निलेश चारीचें घर कित्याक मोडलें हाचो थोडोसो इतिहास जाणून घेवपाक जाय। कित्याक जाणा, हो निलेश चारी तुज्या घरा कडेन आवय आनी बापाय घेवन आपलें घर वाचय म्हणून सांगांक येयलो, तूं स्टेटमेंट करतना वेगळी करता। म्हाका जो निलेश चारी आपल्या बापायक घेवन की बाबा म्हजें घर हें मोडलेलें आसा तें तूं वाचय असो म्हणून 8 ते 5 फावटी तरी येयला तुज्या घरा कडेन आनी वाचय म्हणून सांगला, ताजी तुका आजय जाणीव ना। आनी तूं थंय मया मतदारसंघात फॉर्म म्हजे घर योजनेचे अंतर्गत जे फॉर्म वितरीत करता, स्टार्टींग शुभारंभ करता आनी त्या वेळार तूं परवरीच्या प्रॉब्लमाचेर उलयता आनी म्हणून म्हाका ही म्हणटा तूं म्हजी घर योजना काडची पडली, अशी तुजी उलटे पद्दतीन स्टेटमेंट। निलेश चारीच्या घराचेर मुख्यमंत्र्यान बरें अभ्यास करप गरजेचें आहा आनी ताका जर ती खबर नासा जाल्यार तेजोच मिनिस्टर जो आसा पळय रोहन खंवटे हाच्या कडल्यान त्यांनी समजून घेवप। रमेन खंवटेय ताका स्टेटमेंट फॉल्स सांगतलो, कित्याक जाणा, हें जें घर आसा निलेश चारीचें हें सुकूर पंचायतीच्या वॉर्डरीन मोडलां आनी सुकूर पंचायतीक वॉर्डर टोटल दिवपी काम होच आमदार तेजे मोड म्हणून। कारण जरी वाद त्या दोगांच्या मदीं आसलो जाल्यार ते सगळें वाद कांय ना। जेन्ना निलेशाचे पंचायतीन घराक डॅमॉलिश करचे म्हणून नोटीस काडली तेन्ना निलेश आपलें घर सेफ करपाक कोर्टान गेला। कोर्टासून ऑर्डर येयली आनी ताच्या उपरांत निलेशाचें घर सगळें मोडलें। पण तें मोडटा आसतना तांणी कशें मोडलें, हांगर मातशें खापायलो, अरे मोडपाचें सगळें मोडा मरे, ताका रावंक जायना अशें मोड न्ही, अर्दे अर्दे म्हणून तुमी कसलें डिसिजन घेतात। म्हणून आमची मागणी आसा, मुख्यमंत्री सावंत जो आसा त्या सावंतान म्हजी घर योजना अंतर्गत ही स्कीम लागू लायता आसतना तेणी जें कितें सांगता पळय ते सगळें तो वेगळ्या पद्दतीन निलेशाच्या घराचेर, निलेशाचें मॅटर सेपरेट आसा आनी म्हजी घर योजना हो स्कीम वेगळी आसा,
जे मोडला ते ताबडतोब तांणी ताचे बांदून दिवचे, असले तशें करपाचें अशी गोवा पुनर्विकास संघर्ष समिती मागणी करता. वास्तवीक पळोवंक जर गेलें जाल्यार सुकूर पंचायतीचे सगळे जे पंच आसा हे सगळे त्या आमदाराचे चमचे जाल्यात. तांकां जेन्ना हे निलेशाचें घर मोडटा आसतना जेन्ना पंचायतीन गेले पळय तेन्ना पंचायतीच्या मेंबराक त्याच्या एरियेक जो पंच येता निलेशाच्या 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या अंतर्गत जे घर आसा निलेशाचें ते कितले भायर येयलेले हाच्या उपरांत आमी कितले फावटी सांगला त्या प्रेस कॉन्फरन्सीन, एकटेच निलेश च्यारीचे 20 पॉयंट प्रोग्रामाचे घर इलिगल ना, कितलीशींच घरां आसा. मागीर सरकारान निलेश च्यारीचीच टार्गेट कितें की हांवें हेज्या पयलीं म्हटलां हाका संपूर्ण जबाबदार आमदार आसा, कारण आमदाराक निलेश च्यारीचें घर मोडचेंच आसलें. आनी म्हणून आतां तो कोर्टान तेज्या उपरांत म्हणल्या उपरांत कोर्टान मामलेदाराक ऑर्डर दिली, डेप्युटी कलेक्टराक ऑर्डर दिली की ते सगळे इलिगल जी 20 पॉयंट प्रोग्रामाची घरां आसा पळय ती आपणाक सर्वे करा आनी तेजो रिपोर्ट सबमीट करा म्हणून हायकोर्टाचो ऑर्डर आसलो. कळ्ळें की ती सगळी रिपोर्ट ते कामात इनकम्प्लीट आसा. कोणी जावन सर्वे करूंक ना ताजो. बाकीच्या निलेशाचे एकटे म्हणून उडयले, निलेशाक बेघर केलो, निलेशाक दावडलो, तेजे फॅमिलीक तेजे सिनियर सिटीजन तेजो बापूय तेजी आवय इतली सिनियर सिटीजन आसतना गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक तेजे आजय हें कळना, जाणीव कळना आनी तो स्टेटमेंट फॉर्म वितरीत करता आसतना वेगळेंच करता. हें सारकें न्हू. आनी म्हणून जे हायकोर्टाची ऑर्डर जी आसा पळय की तुमी ते सगळे रिपोर्ट करा म्हणून हे इनकम्प्लीट आसा. आनी हे सगळे इनकम्प्लीटीन म्हजी घर योजना, ह्या इनकम्प्लीटीन म्हजी घर योजना आसा आनी सगळ्यांक वांटय म्हणटा तो घरां ही सगळीं हांवें लिगल करून दिता. तूं कर बरी गजाल नो डावट. पण हांवें म्हटलां पयलीं इतकें जर टेबला इतकें जर घर आसा फुडल्याचें कितें करतलो पळय तें चिंत. ताचेर तुजें मातसो हें जावनी स्टडी जावनी. एकच क्वेश्चन म्हजो आसा की ज्या पद्दतीन निलेश च्यारीचे घर तांच्यांनी डॅमोलिश केला ते परत जशा तशें ह्या सरकारान उबें करून दिवचें अशी आमची मागणी आसा. जशें 1975 इंदिरा आवास योजनेचेर अंतर्गत 100 स्क्वेअर मिटर ही फुकट जागा मेळ्ळी आनी तेन्ना ते सगळे कंडिशन घातिली की बाबा जेन्ना तूं हांगा घर बांदतलो ती झोपडी अशी आसपाक जाय. ती झोपडी जी पळय आसा म्हळ्यार कच्च्याचें पळय घर म्हणटा पळय तें 60 स्क्वेअर मिटराच्या वयर आसपाक जाय. 100 स्क्वेअर मिटराच्या जागेक फक्त 60 स्क्वेअर मिटराचें घर बांदपाक जाय. आनी हें धरून कितें काय म्हणल्यार हायकोर्टान निलेशाचें घर मोडपाक लायिल्लें. आनी तें सांगतना तें सांगिल्लें की बाबा वयलें तूं मोड आनी सकयलें आसा 60 स्क्वेअर मिटर तर तशेंच दवर. पूण तें निलेशाक जमलें ना. कारण कशें हांव वयलें समज म्हूण तूं मोडलें जाल्यार सकयलें सगळें हालतलें कोसळटलें म्हूण तो उबीच रावलो. आनी लास्टाक कोर्टान मागीर एक निर्णय दिलो की सगळें घर मोडून उडयात. पूण कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या अंडर डेमोलिशन जालें ना. तें घर जें पळय आसा तें वास्तवीक आसा तशेंच आसा. फक्त ताच्यो वण्ट्यो ज्यो पळय आसा त्यो मोडल्यात आनी निलेश च्यारीक थंय कसो कितें म्हणल्यार रावपाक ना करपाचो हें ताणें थरयलां. अशें जर जाल्लें जाल्यार म्हाका दिसता कोर्टान समज म्हूण तो निर्णय दिल्लो आनी समज म्हूण तूं पंचायतीन जर सांगलेलें की बाबा रे ताजो ग्रावंड फ्लोर आहा तो लिगल आसा 60 स्क्वेअर मिटर वयल्याच आमी मोडटात आनी दवरतात जाल्यार निलेश च्यारीक थंय रावपाक मेळटा आशिल्लें. आतां फाटीं तुमी पळयलां की म्हाजें घर येवजणेच्या अंडर आतां फॉर्मां वांटपाचीं आसात. फाल्यां खंय सुकूर वांटपाचीं आसात. हाजे पयलीं खंय मयां वांटलीं. आतां म्हाका सांगात तुमी आतां ही जी पळय घरां जी बांदल्या 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या अंडर 100 स्क्वेअर मिटराचे जागेक 60 स्क्वेअर मिटर फक्त 60 स्क्वेअर मिटर अलॉट आसा. 60 स्क्वेअर मिटर FAR इज ओन्ली 60% 100राचो. आतां जी पळय घरां बांदल्यात हांगा पळय ग्रावंड फ्लोर बेजमेंट केला आनी 2 केल्यात बरोबर न्ही मरे दिनेश? ग्रावंड प्लस 2 केल्यात. हांगा ग्रावंड प्लस 2 केल्यात. आतां म्हाका सांगात की बाबा हे खंयच्या आदाराचे 60 स्क्वेअर मिटर उरल्यात ती घरां? 100 स्क्वेअर मिटराचे ही 60 स्क्वेअर मिटर बांदल्यात. FAR हांगा 60 स्क्वेअर मिटर आसा. FAR म्हणल्यार फ्लोर एरिया रेशियो जे 100 स्क्वेअर मिटरांचेर फक्त तुका 60 स्क्वेअर मिटर बांदपाक मेळटा तो आसा हांगा. तो खंयच्या आदाराचेर म्हाका समजना की म्हाजें घर येवजणेच्या अंडर इलिगल जातली. आनी निलेश हो मूळ गोंयकार आशिल्लो आनी ही सगळीं जी पळय घरां आसात पळय न्ही मॅक्झिमम घरां निलेश सांगतलो तुमकां की मॅक्झिमम घरां पळय न्ही हे सगळीं मायग्रंटाचीं आहात. बिगर गोमंतीकाचे आनी हो मूळ गोंयकार.
अरे म्हाजें घर हें कोणाक दिवपाक जाय आशिल्लें म्हाका सांगा तुमी. म्हाजें घर जें पळय कोण लोक आमचे आसात मुळाचे गोंयकार आसात त्या लोकांक दिवपाक जाय आशिल्लें. आतां मुळाच्या गोंयकारांनी जें घर समज म्हणटा घराक ए जाणाक ए म्हणल्यार फ्रॉम 1 to B, A to B, B to C, C to D अशें समज म्हणटा अशें विकत तर रावले कोणी जाल्यार जो पळय मूळ जो पळय हें आशिल्लो ताचो हेतू आशिल्लो 20 पॉयंट प्रोग्रामाचो तो नश्ट जालो. आनी हें सगळें कितें आसा हें पयलीं आमी सांगलां की हांगा सगल्यो रेजिडेन्शियल प्लस कमर्शियल एक्टिविटीज चलतात. म्हणजे हें अशें पयलें म्हणटा तुमकां दिसना की बाबा सरकार जो पळय आसा तो वोट बँक तयार करता आनी इलिगलिटीसांक कितें काय म्हणल्यार प्रोत्साहन दिता. जाल्यार म्हाका दिसता आनी आमच्या गोवा कुळमणकार संघर्श समितीची एक मागणी आसा आनी एक डिमांड आसा की जो पर्यंत ताची कोर्टान जी पळय ऑर्डर आसा दिल्या की बाबा सगळे जितली पळय घरां आसा 20 पॉयंट प्रोग्रामाची तांची सर्वे करात कोण इलिगल आसा कितें आसा तो सगळो रिपोर्ट कलेक्टराक दिवपाक जाय हायकोर्टान. जो पर्यंत ताजो निवाडो लागना तो पर्यंत ही म्हाजी घर जी फॉर्म आसात ती तात्काळ तुमी कितें काय म्हणल्यार होल्ड दवरात आनी ताजे नंतर जेन्ना निवाडो लागतलो तेन्ना पयले सुवातेर हो कायदो हाडपाचें कारण कितें. हो कायदो हाडपाचें कारण इतलेंच की निलेश जो पळय आसा तो कोर्टान गेलो आनी कोर्टांतल्यान जेन्ना ऑर्डर आयली की बाकीची जी पळय घरां आसा ती टोटली इलिगल आसा ती मोडपाक जाय तेन्ना कितें करून सरकारान एक्शन घेतली. आमी नाक मारलें कितले फावटी तारी वचून सांगलें पत्रां बरयलीं की बाबा रे निलेशाचें घर आसा तें लिगलायज करात एमेंडमेंट हाडात. लास्ट पर्यंत आयकलें ना पूण जेन्ना कोर्टान गेलो तेन्ना कितें काय म्हणलें हें एमेंडमेंट हाडलें आनी म्हणपाक रेगुलरायज करता. आमकां रेगुलरायज केलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना कायदेशीर तुमी सगल्यो गोश्टी करात. पूण हाजेर अन्याय जावन बाकीच्या लोकांचे जे बिन गोमंतकी आसात भायले लोक आसात तांकां समज न्याय दिवप म्हळ्यार कितें म्हाका समजना. अरे आमी मुळाचे गोंयकार मरे कितें आमची चूक जाली. म्हजो बापूय हांगा जल्माक आयलो म्हणून गोंयांत म्हजो आजो पणजो शेणजो आनी कोण कोण आहात ते पिळग्यांचे पिळगे आमी काबार जाले हांगा म्हणून तुमी आमी आमच्यावर अन्याय करतात. काय समजना म्हाका हे मूळ गोंयकारांचे कित्याक अन्याय हो जाता आनी लोक कित्याक ओगी बसल्या त्या सरकाराचेर. हो प्रश्न विचारता सीएमाक. तूं जर समज म्हणटा खरो मूळ गोंयकार आशिल्लो जाल्यार अशें करनाशिल्लो. तूं मूळ गोंयकाराक कितें काय म्हणल्यार न्याय दिता आशिल्लो. निलेशाचें घर केन्नाच उडयनाशिल्लो. ताका लिगली मेळ्ळा आनी तो लिगली थंय रावता आतां जावूय. ताणें कोणा कडल्यान ए कडल्यान बी कडल्यान घेवं ना आनी जी पळय ताणें कंप्लेनंट जी पळय बायल आसा म्हापशेकार तिजें स्वताचें घर न्ही तें तिणें कोणा कडल्यान दुसऱ्या कडेन घेतलां हरमलकरा कडेन. तर म्हाका सांग ती कंप्लेन तुमी कशी एंटरटेन केली. अरे ज्या बायलेच्या नांवाचेरच ना तें घर त्या बायलेची कंप्लेन तुमी एंटरटेन कशी केली आनी पंचायतीन कितें काय म्हणल्यार कॉग्निजन घेवन ताजें कित्याक घर डेमोलिशन करपाक काडलें कित्याक. हांगा पॉलिटिक्स लागना हांगा कायदो लागता. आनी निव्वळ समज म्हण तूं हो हेतू आसा आमदाराचो नाजाल्यार तो पंचायतीचो की निलेशाक कितें तें बुद्ध शिकोवया म्हणून हें बरोबर न्ही. आज पर्यंत इतल्यो आमी पळयल्यात केसी शेजाऱ्या मदीं व्हडलें झगडीं पेट्टा पूण मोडपा इतलें बरें वचना. एकमेकाच्या बोडकां सुद्दां फोडल्यात ना अशें न्ही कळ्ळें तुका. झगडीं जातात एकमेकांक मारतात सुद्दां पूण घर मोडपाचो येदो व्हडलो द्वेश आज आख्खे गोंयाक लोक विचार करपाक लागले की बाबा अशें कितें जालें की निलेशाचें घर मोडपाक काडलें म्हणून आनी तें बी 20 पॉयंट प्रोग्रामाचें बापायक दिल्लें तें घर. सो आमी डिमांड करतात की निलेश हाणें संतोशान सांगलें ताजें घर जितलें कितें आहा तें बांदून दिवचेंच कळ्ळें तुका. कित्याक जेन्ना तो गेलो तेन्ना बाकीचे जे कोण मायग्रंट आसात जे अलॉट केले आतां घरांत ऑक्युपाय केला तांकां सगळ्यांक न्याय मेळ्ळो अशें आमी धरतात. जो पर्यंत हें सगळी सहानिशा जायना कोर्टांतल्यान तांचो रिपोर्ट येना तांचो सर्वे येना तांचो रिपोर्ट हांगा कलेक्टराच्या थ्रू कोर्टाक वतना तो पर्यंत हें तुमी होल्ड दवरात. आनी निलेशाचें जें घर आसा लिगल घर तुमच्या आनी आमच्या कोर्टाच्या म्हायती प्रमाणे जें लिगल कितें घर आसा 60 स्क्वेअर मिटर तें बांदून दियात कारण तुमी कारणीभूत आहात. आमी सांगिल्लें की बाबा रे तो घर ताणें काबाड कश्ट करून कितें बांदलां ताजें घर मोडनाकात लिगलायज करात एमेंडमेंट हाडात. सरकारान आयकलें ना लास्टाक तें मोडून उडयलें. जाल्यार सरकारान हो स्पश्ट करचो ताजो हेतू कितें आहा तो म्हाजें घर दिवपाक निलेशाचें घर मोडून उडोवपाचें आनी बाकीचे जे इलिगल जे मायग्रंट जे पळय लोक आसात जे भितर सरल्यात इलिगली ऑक्युपाय करतात तांकां घराक न्याय दिवपाचो. सो हें आमी इतलेंच म्हणपाक सोदता ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीन अंतर्गत की बाबा तुमी ज्यो पळय स्किमी ज्यो आतां काडल्यात कळ्ळें तुका जे पयलीं आमचे कोण गोंयकार आसात मूळ गोंयकार हे मातेचे गोंयकार त्या लोकांक तुमी न्याय दियात आनी मागीर पळोवया कोणाक कितें तुमी वोट बँक आनी कितें बँक करपाचें आहा तें मागीर पळोवया.
पूण वोट बँक सोडून गोंयचो जो मूळ गोंयकार आसा ताका न्याय दिवपाकूच जाय. सांगपाचें इतलेंच म्हणचे कितें आतां सीएमान पयर स्टेटमेंट केलें की पर्वरीन एक कोणाचें तरी घर शेजाऱ्या भितर झगडी जाली आनी ती शेजारी कोर्टान गेली आनी तें घर मोडपाक काडलें. एक्चुली सीएमा कडेन हांव 8 फावटी गेलो सांगपाक की बाबा म्हाजें घर वाचय म्हणून. तेन्ना सीएमाक सगळें खबर आसलें. सीएमाक लेटरांय केल्लीं हांवें, चीफ सेक्रेटरीकय लेटर केल्लें, गव्हर्नराक लेटर केलें, आमच्या आमदाराकय लेटर केल्लें. कितें सिट्युएशन आहा तें सगळें सीएमाक खबर आसलें. पूण तेणें हें स्टेटमेंट केलें की शेजाऱ्याचे झगडी जाली, शेजाऱ्याच्या झगड्यांनी पंचायतीन म्हाका डिमॉलिशन काडलेलें. कोर्टान काडूंक नासलें डिमॉलिशन, पंचायतीन डिमॉलिशन काडलेलें म्हणून हांव कोर्टान गेलो. म्हाजें घर सेफ करूंक जातालें. पूण कोर्टान कितें आसता, कायदो विचारता. कायद्या अंतर्गत म्हाजें एक्स्ट्रा आसलें तें मोड म्हटलें, हांवें मान्य केलें. पूण हांवें जेन्ना कोर्टाक सांगलें की बाबा सगळींच घरां तशीं आसा, ते केस जेन्ना ती सिद्ध जाली तेन्ना सरकारान कायदो बदललो. म्हाका सेव करपाक, हांव गोंयकार जावन म्हाका सेव करपाक गव्हर्मेंट फुडें सरलो ना. म्हाजी जाणटी आवय बापूय आसा तांकां घरा भायर घातली. ते जाणटेपणान म्हाजी भुरगीं आहा ल्हान, तांकां सगळे फॅमिलीक घेवन म्हाका घरा भायर घातलो. आनी आतां अशी परिस्थिती केल्या की म्हाका ते घरान रावंकूय मेळना आनी बिराडाक रावचो पडटा. ते घर बांदूंकूय मेळना आनी रावंकूय मेळना, अशें करून सोडलां तें घर. आनी तेजेर कांयच हें जायना. आनी सरकार सगळ्याक भोंवता आनी म्हाजें घर म्हणून येवजण सांगता. आनी म्हाजे जो गोंयकार आहा खूब तेज्या खातीर जेचें घर मोडलां ताका घर दिवपाचें चिंतीत ना आनी सांगता कितें की काँग्रेसीन आनी कोणी खंय घरां मोडपाक सांगतात. हांगा पळय जाल्यार सरकार जो आसा एट प्रेझंट बीजेपी सरकार तोच घरां मोडटा गोंयकारांची. आनी तोच सांगता आपूण तुमकां कायदेशीर करून दिता. अजून काय कायदेशीर करपाचें कांय जावंक ना, पूण मोडपाचीं कामां मात चालू आसा. ती केन्ना कितें जातलें तें म्हाका खबर ना. म्हाका बांदून मेळटलें काय म्हाका म्हाजे आवय बापूय बिराडाकच हें जातलें तेंय खबर ना म्हाका. अशी परिस्थिती आहा म्हजी. इतलेंच हांव सीएमाक सांगूंक सोदता की बेगींतल्या बेगीन म्हाका कितें तो न्याय करून दी म्हणून. एक गोंयकार म्हणून हांव सांगता तुजे कडेन. ते बाकीच्या घाटयांचें कितें चिंतता, मायग्रंटाचें कितें चिंतता तें म्हाका लागना, पूण म्हाजें कितें चिंतलां तुवें तें सांग म्हणटा. सद्या केस तुमची सबज्युडीस आसा? हय, कोर्टान आसा केस अजून क्लोजूय जावंक ना. कित्याक ते कोर्टांतून ऑर्डर येयल्ली की ते मोडून दिवचें म्हाका, मागीर हांवें ते कायद्या अंतर्गत बांदचें अशी ऑर्डर आसली. तुमी बांदचे? हांवें बांदचें अशी ऑर्डर आसली. पूण ती कोर्टान कितें केलें, कोर्टान पंचायतीक सांगलें, पंचायतीन मोडूंक ना. पंचायतीन कितें निमतां सांगलें आनी बेश्टे बोकणे घातले आनी दवरले घरा. आनी मागीर कोर्टान डेप्युटी कलेक्टराक ऑर्डर काडली मोड म्हणून. डेप्युटी कलेक्टरांनी मोडूंक ना. आनी सीएमान आतां जी स्टेटमेंट केला पळय न्हू की म्हाजें घर स्किमी अंडर आपूण रेग्युलरायज करता, त्या अंतर्गत आतां सगळे केसी होल्डार उरल्या. म्हाका आतां सद्या बिराडांनी भोंवचो पडटा आवय बापायक घेवन. पश्चाताप इतलोच जाता की जाणटेपणान म्हाज्या आवय बापायक सरकारान, गोंयच्या सरकारान गोंयकारांक घरा भायर घातल्या जाणटेपणान. आनी तो सांगूंक भोंवता की आपणें कांय करूंक ना म्हणून. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.